नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। तटरक्षक पोलीस आणि जिल्हा पोलीस यांनी 5 लोक संशयित दहशतवादीक अटक करून त्यांचे कडेन आशिल्ले बॉम्ब वशात गेले। पण ही खबर खूप गंभीर ना, कारण हो जिल्ह्याच्या समुद्र किनारपट्टी भागात मंगळवाराक जाल्ल्या सागर कवच मोक ऑपरेशनाचो एक सन्निवेश। समुद्र किनारपट्टी भागात सुरक्षा वाडीची आणि पडताळण करूक अलग अलग सुरक्षा दळ एकत्र जावन हो एक मॉक ऑपरेशन केल्लो। तेजेन समुद्र किनारपट्टी भागात पोलीस सुरक्षा लागू केली, राष्ट्रीय महामार्गाचेर जय थंय नाकाबंदी केली आणि सगळी वाहन तपास केले। तर हो मॉक ऑपरेशन कसो जाता? नौसेना, तटरक्षक दळ, तटरक्षक पोलीस तसेच जिल्हा पोलीस हेमी ह्या ऑपरेशनात भाग घेतात। तेतूंत रेड फोर्स आणि ब्लू फोर्स असे 2 पंगड करतात। रेड फोर्स नौदळाच्या कर्मचारीन वेश बदलून येवन बॉम्ब सारखे आशिल्ले एक बॉक्स ठरयिल्ल्या जाग्याचेर दवरूंक जाय आणि ब्लू फोर्स कर्मचारीन ते बॉक्स दवरूंक दिवं जायना आणि दवरल्यार बी वेळा पयले सोदून काडूंक जाय अशी जबाबदारी दिल्ली उरता। बॉक्स सोदून काडूंक सफल जायना जाल्यार जिल्ह्यात सुरक्षता वाडीचे बद्दल लक्ष दितात। हो मॉक ऑपरेशन वर्साक 2 पटी जाता। शिरशी तालुकाच्या कुळवे ग्रामपंचायती भागात विकास कामगारीच्या भूपुजेक आणि उद्घाटन कार्यक्रमा वेळाचेर स्पीकर विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी सार्वजनिका बरा बायक चलोवन वचून स्थानिक लोकांक आकर्षित केले। शिरशी कुळवे ग्रामपंचायती भागातले उगरेमने रस्त्याच्या कामगारीक भूपुजा जाल्यानंतर ग्रामाच्या नागरिकांक भेट दिवूंक ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष विनायक हेमगेल बायक स्वतः कागेरी हेमी चलोवन गेले, कारण रस्त्याचे काम करूंक रस्त्याचेर फातर आणि माती घाईल आशिल्ल्यान कार रस्त्यान वचूंक शक्य ना आशिल्ले। तसेच कुळवे ग्रामपंचायती भागात कचरो विलेवाट घटकात कचरो पावोवप मिनी टिप्पर वाहन दिल्ले बी तेमी चलोवन स्थानिकांक आकर्षित केले। भारतीय सेनेचे अत्युन्नत परमवीर चक्र प्रशस्ती पुरस्कृत मेजर रामा राघोबा राणी हेमगेल घराक भेट दिल्ले युवा ब्रिगेड संस्थापक चक्रवर्ती सुलेबले आणि कार्यकर्त्यान रेलो प्लेग लावन घेवन उद्घाटन केले। दुसरे महायुद्धा वेळाचेर ब्रिटीश भारतीय सेनेत सेवा केल्ले मेजर रामा राघोबा राणी 1947 सालात भारतीय सेनेच्या कार्प्स ऑफ इंजिनियर्स बॉम्बे संपर्स रेजिमेंटात नेमणूक जाल्ले। हेमी खूब इतले युद्धात भाग घेयलात। हेमगेल्या शौर्या खातीर 1948 सालात एप्रिल 8 तारखेक परमवीर चक्र दिल्ले। मेजर रामा राघोबा राणी हेमी युवा पिळगेक आदर्श जावं जाय आणि तेमगेली वळख जावं जाय ह्या विचारान युवा ब्रिगेड हेमी भेट दिले। कारवार शहराचो मालादेवी मैदानात एमएलए फंडाच्यान कंपाऊंड वॉल आणि विकास कामगारीक भूपुजा एमएलए रुपाली नायक हेमी केली।
ह्या वेळाचेर उलयले MLA रुपाली नायक मालादेवी मैदानाच्या विकासासाठी खूब इतले क्रम घेयलात. इमारत बांदकाम सुरू आसा. कारवारात एक सुधारित मैदानाची स्वप्न आशिल्ले ते आता साकार जातले अशें तेमी सांगले. ಸಚಿವರಾದರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಾದೇವಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆವರಣನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಮು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಲಾದೇವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕನಸು ಈ ಒಂದು ಮಾಲಾದೇವಿ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಗೋಡೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕಳುಗಳು ನಾಯಿಗಳು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. नरसिंवा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंव मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या नईच्यान रेव काढूक परवानगी दिया म्हण आग्रह करून उत्तर कन्नड जिल्हा रेव कामगार संघटनेच्या प्रमुखान जिल्हा प्रशासनाक अर्ज दिले. ग्रीन बेंच आदेशाप्रमाणे समुद्र किनारपट्टी भागात गेल्ल्या 2022 मे 18 तारखेक सांप्रदायिक पद्दतीन रेव कांड विकची बंद करूक जिल्हा प्रशासनान आदेश केल्लो. तेजेन रेव काडचे बंद जाला आणि नागरिकांक इमारत आणि इतर बांदकामाक रेव मेळना. सद्याक मंगळूरचे काही कॉन्ट्रॅक्टरान हायकोर्टात रेव बंद केल्ले बदल अर्जी घायले. अर्जी पळयले हायकोर्टान ग्रीन बेंचाचो आदेश खाली उडपी जिल्ह्याक मात्र लागू जाता, इतर जिल्ह्याक हो आदेश लागू जायना अशें सांगलां. तेका लागून मंगळूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी अध्यक्षतेत 7 सदस्यांची समिती करून सभा जाली आणि ह्या सभेत रेव काडूक परवानगी दिली. तशेंच उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बी न्हंयच्यान रेव काडूक परवानगी दिवूंक जाय अशी मागणी करून जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी हेमका अर्ज दिले. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಇದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಸಂಬಂಧ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ DC ಅವರು 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಮರಳು ದಿಬ್ಬದಿಂದ ಮರಳು ತೆಗೆದು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. आयज इतलोच न्यूज. मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.